का तुमचा रिपोर्टर रिपोर्टर फोटो मिळणार असं फाटी गेले. एक म्हणजे हांवें चारांक तुमकां आपयल्ली उलोवपा खातीर सेक्रेटरेटाक तुमी कोणूच उलोवपाक येवंक ना. पयल्यान पयलीं कळपा खातीर सांगता, म्हाका तुमची स्ट्रायकाची नोटीस किंवा कितें ही कसलीच म्हाका मेळूंक ना. हांवें आत्तां डायरेक्टर ऑफ वुमन एंड चायल्डाक जेन्ना वदळ चारांक तुमच्या दुजी थंय आपयल्ली तिणी म्हाका सांगलें किंवा म्हाका तरी पर्सनली तुमी जेन्ना बंगल्याच्या फुडल्यान येवन बसल्या कसलीच नोटीस म्हाका तुमी दिवंक ना. म्हाज्या ऑफिसा कडेन कसलीच नोटीस एंट्री केल्ली ना. आतां पर्यंत हांवें व्हेरीफाय केलें तेन्ना तुमी नोटीस दिनासतर स्ट्रायकार गेल्या अशें म्हाका दिसता. त्या हांवें व्हेरीफाय केल्या उपरांत तुमची डायरेक्टर ऑफ वुमन एंड चायल्डाकूच तुमी तुमची नोटीस दिल्ली आसा. डायरेक्टर ऑफ वुमन एंड चायल्डान म्हाज्या पर्यंत ती धाडूंक ना, ती तिच्याच फायलीक आसा. ती जें म्हणणें आसा त्या प्रमाणे हांव तुमकां फक्त कितें आसा तें हांव फक्त तुमकां सांगता. ओके. एक्चुअली 2019तल्यान हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत 2 फावटी तुमकां इन्क्रिमेंट दिल्लो आसा. म्हणजे 2019 एकदां आनी आतां 2021 एकदां. तुमची सॅलरी जी 7,300 रुपया आसली ती ऑलरेडी 10,000 रुपया जाल्ली आसा. एवरी इयर हितून जो इन्क्रिमेंट तुमच्या ऑनरेरियमान मेळपाक जाय तो इन्क्रिमेंट तुमकां एवरी इयर मेळटा. दुसरी गजाल आयक, म्हाका हांव परत एकदां सांगता, डिस्कशन जर कितें करपाक जाय आसत न्ही जाल्यार डिस्कशन खंय तरी बसून 4 जाणां वांगडा, 8 जाणां वांगडा, 10 जाणां वांगडा, 12 जाणां वांगडा जावं येता. अशें त्या खातीर तुमी हांव इन जनरल कितें आसा पळय न्ही हें सांगता. सरकाराची तयारी उलोवन विशय सोडोवपाचेर तयार आसा. म्हाका खंयसरूच तुमचेर अन्याय जाल्लो नाका आनी म्हाका दिसता तुमचेर अन्याय जाला हें म्हाकाय खबर ना. म्हाका जर कळयलें जाल्यार हांव पयलीं, कारण म्हाका मुख्यमंत्री म्हणून कळ्ळां पळय न्हू तेन्ना हांवें 2 फावटी इन्क्रिमेंट केला. 2019 एकदां केला, 2021 एकदां केला. तुमचो आयक तें तुमी तुमच्या डायरेक्टरा कडेन विचारूंक जाय. हांवें केलां ऑफिशियली तें तुमकां सांगलां हांवें. ओके. दुसरी गजाल, तुमची जी इवन दो तुमकां रिटायर्ड बेनिफीट जो मेळपाक जाय आसलो पयलीं फक्त 1.5 लाख रुपया मेळटाले. 1.5 लाख आनी 3 लाख मेळटाले ते आतां 3 लाख आनी 5 लाख केल्या. दुसरी तुमची रिटायरमेंट एज बेनिफीट तुमी मागलेली तोय बी ऑलरेडी आमी वाडयल्लो आसा. तुमी 60 वर्सां वयल्यान 62 रुपया मागलेलो तोय ऑलरेडी जो आसा हो फायलीचेर वाडून फायनान्साक गेल्ले आसा. आतां तुमचें ऑनरेरियम हो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो सर्क्युलर आसा, ताज्याच प्रमाणे तुमची स्कीम आसा आनी त्या स्किमी प्रमाणे हांवें आतां पर्यंत व्हेरीफाय केलें जाल्यार सगळ्यांत हायेस्ट ऑनरेरियम हो गोंयान दिता. गोंयाच्या भायर खंयच्याच इतक्या मोठ्या पद्दतीन ऑनरेरियम दिना. पण हेज्या भायरूय बी तुमची जर कितें तरी डिमांड आसा जाल्यार तुमी केन्ना तरी 4 जाणां म्हाज्या कडेन उलोवपाक येवंक जाय आसली. तुमी केन्नाच म्हाज्या कडेन 4 जाणां न्हू कोणूच उलोवपाक येवंक ना. तुमी कोणा कडेन उलयल्या आनी तुमी कित्याक स्ट्रायकार गेले हें तुमकां खबर आसा. म्हाज्या कडेन जर तुमी उलोवंक येयल्ली जाल्यार तुमचे विशय सुट्टले आसले. तुमचे जे ऑफिशियली युनियन आसा तेंच्या कडेन जितके म्हाजे डिमांड घातलेले तितके डिमांड हांव मुख्यमंत्री म्हणून तितके डिमांड तुमचे सगळे सॉल्व केले. तुमचे एसोसिएशन म्हाका येवन थँक्यू म्हणूनय गेलें, म्हाका धन्यवाद म्हणूनय गेले. उरलेले फक्त 1-2 डिमांड ते तेंच्यांनी सॉल्व कर म्हणून सांगले आनी ते उरलेले 2 डिमांड जे आसा तेंच्या हांवें कन्सिडर केल्या, हे तांकां दाखयल्या सुद्दां. त्या खातीर म्हाजी तुमकां परत रिक्वेस्ट आसा, तुमी सगळ्यो जाणां म्हाका म्हज्या भयणी समान आसा. हांव परत एकदां सांगता, आयक हांवें कोणाकूच सांगूंक ना. म्हाजें आयक परत एकदां सांगता, हांव तुमकां परत एकदां सांगता आनी तुमकां म्हाजी रिक्वेस्ट आसा. खरें म्हणजे तुमी तेच सांगता हांव. तुमी 4 जाणां येवन जर म्हाका पयलीं सांगलेलें तुमकां हांगा इतक्या लोकांक येवपाची गरज नासली. तुमी 4च जाणां येवन 2 जाणां येवन म्हाका सांगपाची आसली. म्हाका सकाळीं थंयसर मेळपा खातीर हजारांनी लोक येता. तुमच्यांतली 2 जाणां येवन म्हाका एक एप्लिकेशन दिवंक जाय आसलें, दोतोर हे कितें सीएम हे कितें जाला काय म्हणून. हांव विशय पळयतलो आसलो. म्हाका तुमी केन्नाच एप्लिकेशन दिवंक ना, कोणीच दिवंक ना. म्हाका कोणीचें सांगचें तुमच्या भितरल्या पैकी. तुमकां जर कोण सांगता आसत जाल्यार तुमकां तो मिसगायड करता कोणी तो.
आयज पर्यंत तुमच्या डायरेक्टरान सुद्दां म्हाका हाडून दिवंक ना. हांव तुज्या उजिरूय जाय जाल्यार सांगता, आयज तेणी म्हाका दाखयला. त्या खातीर म्हाजी तुमकां रिक्वेस्ट आसा, तुमचे विशय जर सुटावे जावपाक जाय आसत जाल्यार अशें रस्त्यार बसून विशय सुटावो जायना. तो डिस्कशनांतल्यान विशय सुटावो जाता. म्हाजी तुमकां हांवें त्या खातीर तुमी जेन्ना म्हाका कळ्ळें की तुमी बंगल्या वाटेंतल्यान येता, हांव सेक्रेटरेटान आसलो, हांवें तुमकां सांगून धाडलें की तुमी पयलीं 4 जाणां ना म्हणपालें, मागीर 10 जाणां. हांवें सांगलें की 10 जाणां येया म्हणून. तुमी कित्याक येवंक ना आनी आतां रात पर्यंत कित्याक रावले हें म्हाका कळोंक ना. त्याची तुमी अजूनय सांगता की हो विशय सोडोवपा खातीर तुमच्यांतली 10 जाणां असो रस्त्यार रावन विशय सुटूं शकना. तुम्ही 10 जाणां जर कोण येयली, तुमचो डिमांड तरी कितें आहा तो घेवन येयली जाल्यार सुट्टली. म्हाजे कडेन आयजूय बी आतां डायरेक्टरची फायल सुद्दां ते म्हाका तेणी अजूनय दिवंक ना. हांवें फक्त आमी जो कंप्लीट केला तो सर्क्युलर म्हाज्या हातान आसा. आमी तुमचो ऑनरेरियम वाडयला, तो सर्क्युलर म्हाज्या हातान आसा, तो ऑलरेडी वाडयला. तो तुमकां हांगासर बसल्या म्हणून न्ही, ती सायन नोव्हेंबरान जाल्या. 27 नोव्हेंबरान फायनान्शियल एप्रुवल मेळ्ळा. डेट सुद्दां जाय जाल्यार तुमी वचून फायलीर पळोवंक शकता. त्या खातीर तुमकां हेजेर कितें डिस्कशन करूंक जाय आसत, आतां करूंक जाय आसत 4 जाणां येया, फाल्यां करूंक जाय आसत, फाल्यां 10 जाणां येया. म्हाका दिसता तुमी सगळीं जाणां घरा वयची, अननेसेसरी बेश्टे अशा पद्दतीन त्रास करून घेवचे न्ही. बाकीचे उलोवपाक जाय जाल्यार फाल्यां आमच्यान उलयात, विशय सोडया. आनी विशय सोडोवपाची सरकाराची तयारी आहा. अशें कोणीच सरकार आयज पर्यंत एकट्याय मनशाक आमी रस्त्यार हाडूंक ना. आनी म्हाका दिसता तुमकां कोणी तरी मिसगायड केल्या. हांवें तरी कोणाकूच रस्त्यार हाडूंक ना. तुमकां मिसगायड केल्या कोणी तरी. कोण तरी म्हाका दिसता हेज्या फाटल्यान इन्स्टिगेट करता अशें दिसता म्हाका. त्या म्हाजे विशय सोडोवपाची तयारी आहा. तुमी म्हाजे कडेन येयली, म्हाका एकूच मनीस सांगा, कोण तुमच्यांतली बाई म्हाजे कडेन येयली ती सांगा म्हाका. सर आम्ही तुमच्याकडे पावूना, आम्ही अपॉइंटमेंट मागिल्लो. दिगो हांव सांगता म्हाजे कडेन अपॉइंटमेंट. तूं आयज अशें येयला पळय न्ही, सकाळच्या हांगा बंगल्यार येता त्या मनशाक सुद्दां हांव मेळटा. तूं अपॉइंटमेंट कित्याक मागपाक? सकाळी म्हाज्या घराडे डेली 1000 लोक येता. तूं जरी बंगल्यार येयल्यान सकाळी म्हाका सांगलें सर हे कितें हांवें जर धांवडून घेतला जाल्यार तुवें म्हणूंक फावो म्हाका. कोण मेळ्ळ्या? कितले लोक जनरल पब्लीक मेळटा मुगो म्हाका? तुमी कोणीच मागोवंक ना. एकट्यानूय म्हाका कोणी तें सांगचें, तुमच्यांतले एकटे बाईन सांगचें म्हाका, जाल्यार हांव म्हणटा की बाबा हय मुख्यमंत्र्याचें चुकलां म्हणून. मुख्यमंत्र्यान तुमी तुमचें निवेदन दिलें आनी तो तुमचें आतां वॉटेवर जाता तुमचें आनी डिपार्टमेंटाचें कितें जालां तें म्हाका खबर ना. पण तुमी आतां अक्षरशा तुमी जे आसा निदान एक निवेदन म्हाका दिवपाचें पयलीं तें कित्याक दिवना तुमी? कोणी त्रास केले तुमकां? हें एकूच निवेदन दिवपाचें. हांव तुमच्या कडेन डिस्कशन करतलो आसलो, उलयतलो आसलो, विशय सुटावो जातलो आसलो. इतक्या लोकांक आतां कित्याक गो त्रास? काणकोणच्यान पेडण्यां कितलीं जाणां आसा ती बेश्टी कित्याक म्हणून? हा 12 तालुक्यांतल्या कित्याक म्हणून त्रास हे बेश्टे आतां? कोणी केले त्रास हे? हा 7 दीस जाले. म्हाका एक दीस येवन एकटीच मेळची आसली कोण तरी. निगो बडा हांव भायर देंवताना तरी म्हाका सांगपाचें तुवें. हांव मेळपाची ट्राय केली, मेळना. म्हाका कोणी सांगलें परवरी फोन कर आनी अपॉइंटमेंट घे म्हणून. हांव तुका पळय, म्हाका जनरल पब्लीक जो पळय दिसाक कंप्लिटली जनरल पब्लीक मेळटा रुटीनली. तुमी तर अंगणवाडी बाई मगो. येऊ शकना सर म्हणून आमी अपॉइंटमेंट घेवन येवपाक शकताली. तुम्ही सिंपल एप्लिकेशन जरी म्हाका हाडून तुका सांगलें हांवें जनरल पब्लीक मेळटा म्हाका. दिसाक 1000 पब्लीक मेळटा. हांगा ना जाल्यार सगळें मेळटा. पण सर आम्ही ऑफिशियली आमची डिमांड घेऊन गेली. म्हाका तुका सांगलें हांवें पळय, म्हाका तुमचो ऑफिशियली कागद अजूनय बी दिवंक ना कोणीच. अजूनय दिवंक ना. आतां तुमचो ऐक म्हाजें म्हणणें डायरेक्टर आयकना. तुमी मुख्यमंत्र्याच्या दारार आतां येवन बसली काय ना? तशी पयलीं येवपाची न्ही. एक एप्लिकेशन घेवन येवपाची न्हू जाल्यार सांग म्हाका तूं कोणाचें चुकलें आतां? सर आम्ही ऑफिशियली दिता. न्ही गो बट चुकलें कोणाचें? आतां तूं जशें आतां जें आसा पळय न्ही गो, तूं जर पयलीं आयलें हांवें ना म्हटलेलें. सर आम्ही जेन्ना जेन्ना ट्राय म्हाजें केली म्हणणें तेन्ना पळय, आमकांच अपॉइंटमेंट मेळना जाल्यार आमी असो विशय जावपाक शकना. म्हाजें म्हणणें तुमच्यांतली 4 जाणां येया, उलोवपाक ना जाल्यार फाल्यां सकाळीं येया, विशय सोडयता. फाल्यां सकाळी म्हाका आतां तुमी आमची भरपूर अन्याय जाला. येया 4 जाणां कंटिन्यू उलोवया. चला तुमच्यांतली 4 जाणां येया. आमी हांगा सगळ्यांच्या समस्या येवपाक सोदता. म्हाका खबर ना. हांव तुमकां परत एक सांगता, तुमकां म्हाका लागता गव्हर्मेंट सर्वंट आनी हांव, म्हाका तेज्या पलीकडे कोणूच लागना. वॉट एवर द थिंग्स आय डोंट नो. तुमी उलोवपाक येया, हांव उलोवपाक डिस्कशनाक तयार आसा. ओके चला तुमच्यातली उठा आनी डिस्कशन चला. सॉरी ओके कट कट. ये
मॅडम तुमका आता सीएम मेळून गेलो, तुमका 4 जाणांक भितर आपयला, तुम्ही आम्ही 4 तुमचं जाणां डिसिजन कितें? आम्ही आमच्या ऍडवायझर हांगा सर पावना, आम्ही ऍडवायझरा भितर वरचे ना, पूण आमच्या ऍडवायझर जो पर्यंत कोण तुमचो ऍडवायझर? ऍडव्होकेट हृदयनाथ शिरोडकर. तिका अरेस्ट करून आता व्हेला तो. पण मागण्या तुमच्या आहेत ना, मागण्या- मला बोलवत आहेत. मागण्या आमच्या जरी आसात, आम्ही ताका अपॉइंट केला न्ही एज अ लिगल ऍडवायझर. कितली वर्ष झाली? 10 वर्ष अन्याय झालो म्हणून आम्ही कित्याक आमकां खबर आम्ही ऑफिशियली सगळी कामां करता, पूण कामां करताना आमचेर हे जायना, अन्याय जायना, अन्याय जाता आमचेर, न्याय जायना आमचेर, म्हणून आमकां खबर आसा हे आमचे कशें राखचे ना म्हणून आम्ही लिगल सीएम ऍडवायझर साहेबान तुमका सांगला 4 जाणां येऊन मेळात, तुम्ही आम्ही त्यांनी आमकां लागून इतले दीस त्रास घेतले, ताका थंय दवरून आमकां नाका. हांगासर पावोनी आम्ही भितर वयता. आम्ही ऍडवायझर हांगा दवरता, आम्ही तुम्ही भितर वचून सांगात न्हू तेका, रिक्वेस्ट करूंक शकना? आम्ही भितर वयता, आम्ही ताका भितर व्हरना, आम्ही त्याका भितर होणार त्याका हांगाच बसयता आपण तुम्ही ताका सोडून हाडा, ताका हांगा दवरा, आम्ही भितर वयता. मॅडम तुम्ही एकटेक धाडून पळया आणि सांगा त्यांना. ना ना आम्ही एकटी बिकटी कोणूच वयची, आता हांगासून कळटा तांकां, जाल्यार तुम्ही वचून कोणी तरी सांगा की आमच्या ऍडवायझर हांगा हाडा, ताका हांगा दवरा, आणि आम्ही आता पैशावर किती म्हणटा आम्ही मेळवना, जेन्ना आम्ही भरपूर कितलेशेच फावटी आम्ही अपॉइंटमेंट ट्राय केले जाल्यार आमकां कोणी अपॉइंटमेंट सरकार दिना, सदांच ते मिटिंगेत बिझी आशिल्ले अशें सांगताले आमकां जेन्ना आमी अपॉइंटमेंट मागलेली तेन्ना. आणि आता आमी ऑफिशियली जेन्ना व्हरोन तांकां 7 तारखेक आमचे डिमांड सबमीट केले, ते डायरेक्टरान तांकां पावोवंक ना, पूण डायरेक्टरान आतां सुद्दां स्टेटमेंट दिली की आपण जाता तितलो सगळो प्रयत्न केलो म्हणून सगळे पावोवपाचो. आतां स्टेटमेंट तेणी दिली आणि आता सर म्हणटा डायरेक्टरान आपले पावोवंक ना, म्हटल्यार हेतूर कोण खरे उलयता कोण ते बी आमकां समजना. म्हटल्यार आमी ह्यो बाई न्हू सादे आमी कश्ट करी म्हणून आमकां फक्त कश्टकरीचो एक डिमांडच दिलो. हरशीं आमचेर वागणूक सामकी शळणूक केल्ले भशेनूच केल्या. येदे व्हडले सरकार आतां सीएम आमचेर घडले सगळी जी डिपार्टमेंटां पळोवपाचें हांकां जर इतलो हे आसपूच जावं, सीएम कितें कोणाक करता, बाकीचे कन्सर्न मिनिस्टरांनी पण सीएम थ्रू आमी काय डायरेक्ट सीएमा कडेन वचूंक शकना, कारण आमी एक वर्कर आसा आनी आमची ड्युटी सोडून गेली, आमकां थंय आमच्या टायमार पावपाक जाय आसता. सो आमी थ्रू प्रॉपर चॅनल गेल्ली, आमी आमच्या ऑफिसान दिले, ऑफिसांसून हेंचो कायदो आसता कन्सर्न मिनिस्टराक दिवप, कन्सर्न मिनिस्टरान सीएमाक दिवप, ही तेंची ड्युटी, आमची ड्युटी न्ही. आमची ड्युटी आमी ऑलरेडी केल्ली आसता. 7 तारखेक दिवन आमी 21 तारीख जायसर रावले, हे खंय आशिल्ले? आणि आता 6 दीस आम्ही आझाद मैदानाचेर आंदोलन केले, मागीर 6वे दीस आम्ही फूल रातभर रावले, आणि आयज आमी दीस सकाळचे आमी एक च्याचो घोट घेयन आसतना आयज आमकां हांगा सरान जेन्ना हांगा मेळपाक गेली तेन्नाय आमचे लाठी चार्ज केलो, आणि आमकां कशें आमची एक बाईचेर कशेंच ती हे मारून सुद्दां पोलिसांनी तिका सामकी आमचे लिगल ऍडवायझर हांगा हाडपाचो, जर सीएम सर आमकां हे करता जाल्यार तेन्ना आमी वयता, आमचे लिगल ऍडवायझर आमी हांगा दवरता, भितर आमी तांकां व्हरना. See, one thing is very clear. The Anganwadi workers, they have been divided. Their advisors have been detained by the police earlier today, and they have been left. ऐका तुम्ही टीचरी न्हू, तुम्ही टीचरी न्हू, सीएमान कितें सांगला की टीचरीचे आणि आपले गव्हर्नमेंटाचे उलोवप जावंक जाय. तुमकां दिसना आमी पयलीं सांगलें तुमकां दिसना की तुमचो जो कोण ऍडवायझर आसा तो एका पॉलिटिकल पार्टीक अफिलिएट जर जाता म्हणून तो तुमकां तेका नाका म्हणटा. तुम्ही आमी भितर व्हरना न्ही, तो भायर आसूं तुम्ही वचून ना ना ना, आमी आमचे खातीर तेच्या निवडण्या पयलीं घाला, सगळ्यात पयलीं एका हांगा हाडा, आमी ना व्हरना. त्यांना दिसना हो इश्यू पॉलिटिक्स जाता म्हणून प्रत्येक पार्टी करू आमी करना. सीएम तुमच्या सरकार तुमच्या दारी सीएम तुमका तुमच्याकडे मेळा गेलो, सीएमान तुमका रिक्वेस्ट सीएम मेळा आता 6 दीस दिसा नका. मॅडम 6 दीस कित्याक येवंक ना, तो ताका खबरूच ना ह्या बद्दल. सांगले ना आमी थ्रू प्रॉपर चॅनल त्यांची जर इतले जे करू शकत पर्यटन सर असताना बीजेपीचा एक बातमी त्याच्या खबर आसतली असं आमकां दोन असता खबर आसा. सांगूंक गेलो ती वेगळी गजाल, पूण ज्या मनशाक आमी घेवन हांगा बसलेले पळय न्हू त्याचो आजो अनादर केलो. आणि एक मिनिट माझे इतलेच म्हणणे आसा, रिस्पेक्टेड सीएम सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आय वूड जस्ट लायक टू आस्क हिम की हे सगळ्या लोकांक जे तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आशिल्ले, आय एम जस्ट टॉकिंग अबाउट त्या एडवोकेट जो हांगा आशिल्लो तांकां हांगच्यान व्हरून देन वाय ही इज कमिंग टू टॉक. दे आर जस्ट डिमांडिंग की कॉल हिम हियर अँड दे विल गो इनसाइड. इट्स ॲज सिम्पल एज दॅट. बिकॉज तो सायमल्टेनियसली
पॉलिटिकल पार्टीचो लिडर असा तो कितें म्हणटा तुमी सगळे लोकांक हांगच्यान मारून पेटून व्हरून कितें? लाठी चार्ज करून व्हरून ही तो हांगा आयला तांकां सगळ्यांक थंय दवरला आनी हो आयला म्हाका सगळ्यांचे नाका आय एम टॉकिंग अबाउट देअर रिप्रेझेंटेटिव्ह पण रिप्रेझेंटेटिव्ह तांचो इतलेच म्हणणें आसा ताका हांगा हाडा Madam, representative belongs to one party. पॉलिटिकल पार्टी प्रॉब्लेम तो असा वन साइड वी आर नॉट टॉकिंग विथ यू जस्ट कीप इट प्रॉब्लेम्स विथ अंगणवाडी वर्कर Yes. सीएम डायरेक्ट येता तांकां डायरेक्ट अप्रोच जाता आता तुम्ही सीएम डायरेक्ट केन्ना येयलो पुलिसांनी जेन्ना बायलांचेर हात घातलो तेन्ना काय आशिल्लो सीएम ते वयर वचून विचारा तुम्ही त्याका आता वयर वचून विचारपाचें न्ही सीएम येयल्लो तेन्ना कित्याक विचारूंक ना आय सायबा तुमची कमिटी जाय प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जाता सीएम तांच्याकडे उलोवपा आयला हे पॉलिटिकलूच जालें ना पॉलिटिकल म्हणटा आता एक सांग मॅडम एक जालें प्रकरण कितलेशेच दीस चालू आसा न्ही हे आयचेच न्ही मॅडम दुसरे पार्टीचे वारे दिता कशें दिसना तुमकां ओके 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 एड्युकेट करला आणि आमचो जेणेकरून असं कितल्याशाच कंपनीचो तो एड्युकेट आसा त्याच्या थ्रूच वचून आम्ही आमचे पण मॅडम तुम्ही वयर वचून ताका सांगूंक जाता न्हू आम्ही आता वयर येता कारण आमचे खूप अन्याय झाला खूप अन्याय झाला पण आम्ही सहन करपाना बॉस मार तुमच्यासाठी Thank you.